सदांच आमी एक कोतान इंडिया म्हणटात आनी आमी ताका भारतूय म्हणटात. हाशे पयशे म्हणून आतां इंडियन ओशन आनी कितें आजून न्ही आदली सगळीं नांवां आहाय. तांकां ही भंय आयल्या की आतां इंडिया म्हूण पळय आमचे सगळे ऑपोजिशन एलायन्स करून बारबो इंडिया म्हणून नांव दिलां. देखून तांकां हें भारत करपाचें मनांत आयलां. लोक जाणात लोकांना आतां चिंतलां की बीजेपीन कितें केलें तें गोंयांत आनी तेच भशेन देशांत. फकत म्हारगाय वाडयल्या, फकत एश्युरन्स दिलें, तितली दिल्ले ती एश्युरन्सीस एक तरी तांणी कितली पाडलें ती सांग म्हाका. म्हारगाय भुरग्यांक जे शिकलेले आसात तांकां जॉब्स नाय. खूंय जॉब्स आसाय, फकत एश्युरन्सीस आनी लिमाणें म्हणल्यार हो पळय प्रायवेटायज केला कितलेंच. आयज हेतून तीन ज्यो फॅमिलीज आसात, कोणाक पोर्ट्स, कोणाक एअरपोर्ट्स, फाल्यां तरी कितेंय जावन चोरी स्ट्रायक जाली, इंडिया वील बी पॅरलायज. कोण आमचे लोक रावतात आपलो भुरगो शिकल्यार ताका सरकारी जॉब मेळटलो आनी कितें मेळटलें. आयज सगळें हें काडून हें प्रायवेटायज केल्लें आसा. फकत सबंद देशांत आनीक भायर जगांत दाखोवपाक की आमी भरपूर वयर सरलेले आसात. आमकां जाय लोक वयर सरलो. पयलींच आमी लुनार मुनांत गेल्ले आसात. आतां आमचें सोलरूय मुखार आहा. हें सगळें आदल्यांनी सुरू केल्लें. आयज आमी मुखली पावल मारीत आसात. कोणे एकल्याच्यान क्रेडीट घेवपाक जायना. सगल्यांक हो क्रेडीट हाल्या तूं प्रायम मिनिस्टर, काल आनी कोण आसले, सगल्यांनी काम करून आयले. देखून आमचो देश इतलो मुखार पावला.